प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 16वो विसवोर वोड 9 ते 15 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जिवंत जावन जेजू पयलो मारी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलेले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताली आनी आतां दूख करून रडटाली तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणीं आयकूनय स्वत मानूंक ना. जेजू दोगां शिसांक दिश्टी पडटा. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक ग्रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी स्वत मानूंक ना. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जिवंत जाल्लो देखलेलो ताणें स्वत मानून घेतलें ना देखून भावार्थूरचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हणून ताणें तांकां भेश्टायलें आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशणेक शुभ वर्तमान परगटात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जें घडलें जेजू पुनर्जिवंत जालो त्या दिसा. आनी कितें घडलें जायत. पयलो भाव भयणीनो, जेजू मारी मागदलेनाक मेळटा. ताजे उपरांत तो 2 शिसांक मेळटा जेन्ना ते जेरुसलेमांतल्यान एमाउस गांवांक वेताले ते. आनी शेकी तो आपल्या 11 शिसांक मेळटा. आनी भाव भयणीनो, हें जें शिवर्तमान आमी आयज वाचलां, ज्यो घडणो घडल्यो ज्या दिसा जेजू पुनर्जिवंत जालो, त्या दिसा ह्यो तिनूय घडण्यो ज्यो घडल्यो आयच्या शिवर्तमानान मारकून आयज आमकां बरोवन दवरला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक मेळटा तो तांकां भेश्टायता. कित्याक काय भेश्टायता? कित्याक पयलो तो मारी मागदलेनाक मेळटा. मारी मागदलेन वचून शिसांक सांगता. ते मारी मागदलेनान सांगलां तें ताजेर स्वत मानिना. ताजे उपरांत 2 शीस जे जेजूक मेळटात आनी ते आतां एमाउस गांवांत जेजूक पळयतात आनी ते परतून येतात तेन्नाय हे शीस तांचे स्वत मानूंक तयार ना. आनी शेकी भाव भयणीनो, जेजू आतां ह्या 11 शिसां मदें 11 कित्याक जुदस त्या वेळार ताणें आपलो जीव घेतलेलो म्हणून देखून आतां ते 11 आहात. आनी तो आतां ह्या 11 शिसांक मेळटा. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता की तो तांकां भेश्टायता. कित्याक ज्या लोकांनी तांकां सांगलेलें की तो पुनर्जिवंत जाला म्हणून ते स्वत मानूंक तयार नासले आनी तांकां तेजे उपरांत तो तांकां भेश्टायता. आयज भाव भयणीनो, आमी आमचेंच जिवीत पळोवया. आमी आतां 3-4 दीस पयलीं ह्या सुमारान कालच्या आयतारा दीस आमी जेजूच्या पासकांची परब केल्या. आनी सगल्यांनी एकामेकाक हॅपी इस्टर, पासकांची परब आनी सगळें जें आमी दादूसपणी खुशालकायेन तें मानलां हें सगळें आमी केलां. पूण खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमिदेव मानला काय? खरेपणी तो जिवो आसा म्हणून आमी स्वत मानता काय? वय पासकांची परब केली, हॅपी इस्टर केलो. जें आमी कोरेजमाचो वेळ आमी 42 दीस काडले. पूण भाव भयणीनो, खरेपणी आमी आयज स्वत मानता काय की जेजू खरेपणी जिवो आसा म्हणून? जेन्ना शिसाक कळलेलें की जेजू पुनर्जिवंत जाला ते स्वत मानूंक तयार नासले. ज्या लोकांनी ताका सांगलें की ताका पळयलां म्हणून मारी मागदलेनान त्या 2 शिसांनी ताका पळयलां म्हणून ते स्वत मानूंक तयार नासले. आयज भाव भयणीनो, आमी फकत शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू खुर्सार मेलो, पुनर्जिवंत जालो. पूण खरेपणी आमी स्वत मानता काय की तो जिवो आसा म्हणून? आमचें जिवीत खरेपणी आमकां आमी जें जियेता हें दाखयता की आमी खरेपणी स्वत मानता की हो जेजू खरेपणी जिवो आसा म्हणून? वो आमी फकत आमच्या जिवितांत धर्म कोत्ता. वय आमी मागणें कोत्ता, आमी देवस्पण कोत्ता, आमी इगोर्जेक वेता, सगळें आमी कोत्ता. पूण खरेपणी भाव भयणीनो, आमी जें जेजून आमचे पासत खुर्सार केलां ताजेर आमी स्वत मानता काय?
खरेपणी ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय दोत्ताव गाय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलताव गाय, खरेपणी ताच्या उतराचेर भावार धरून आमी आमचें जिवीत जियेताव गाय. हो ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी दिल्या जाल्यार आनी आमी आयज जेजूचेर फकत आमी जेजूक आमी जेजू म्हणटा, आमचो स्वामी, आमचो देव म्हणटा, पूण खरेपणी आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलयना जाल्यार, खरेपणी ताचेर भावार धरूंक ना जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आयज आमी देवा जेजू कडेन या आनी ताका आमी खतखतीत ताचे कडसून भोगसणें मागुया आनी ताजे भाशेन एक जिवीत जियोवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.